आमच्या भुरग्यांक फाल्यां एग्जाम जाल्यार आज मीस ना न्हय आमच्या भुरग्यांक परवां एग्जाम जाल्यार आज दोतोर ना आमच्या भुरग्यांक परवां पिकनीक आसा जाल्यार पिकनिकाक पेट बांदूंक रेडी आसता आमी आमकां मिसा वचूंक पुरसोत ना न्हय एक घडी भर 2 मिनटां बसल्यार बारीक कश्ट आमच्या इगर्जेन थोडे हांवें कुमगार जाल्ले उपरांत पुरा मागण्या एक 2 मिनटां बसल्यार तें तिळणें पळयतात पात्रां भितर लागाय मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक येवन ह्या रितीरेक हजर जाल्ले आमी कितें करता म्हणलें सवाल आमकां विचारूंक जाय सांत पावलू आपल्या जिवितांत केल्लें सर बरेंपण वळखून घेता आनी प्रत्येक तरान तो युवा जनांक उलो दिता आज म्हाका प्रत्येक तरान युवा जनां कडेन उलोवंक आपोवणें दिल्लें युवा जन थोडे आसात पूण युवा काळीज आसले मनशां आमी साबार जाण आसा आनी त्या देखून हें युवा काळीज आमी उपयोग करन पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर वावर करूं जाता म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय कोणाक कितली प्राय जाल्या तें गरजेचें न्हय पूण तुजें काळीज कितलें तरणे आसा तें गरजेचें थोडे ल्हान प्रायार ते मरतात आड पडूंक आमी राखता नाका न्हय ल्हान प्रायार ते मेल्ले सुमार जाणात निट्ट आसात आड पडले व्हडले पुरयेत ताच्या वरां पुरूंक जायना त्या देखून जिवे आसोन मरच्या की मरच्या वेळार आमी जिवे आसचे सर गरजेचें आनी त्या देखून आमचे आसले तरणे काळीज उपयोग करचे सवे सांत पावलून तिमोथीक दिल्लो उलो आमच्या जिवितांत आमी पाळोवंक जाय पापा फ्रांसीस तो म्हणलो तरणाट्यांक आपण म्हणलो तुमी आबा आजयांचो आजा आजयांचो दीस आचरण करूंक जाय कारण इतल्यांत तांकां मोग करतले कोणी नात घरांत एक सुरे आसात तांचे कडेन इतली जाणवाय आसा इतलें एक्सपिरियन्स आसा तें तुमी समजून घेवन तांकां मानान लेखून ती जाणवाय आपणावन घेवन हेरांक तुमी वांटून दिवंक जाय त्या वेळार पवित्र सभेचो तुवें मोग केल्लें बरी जातलें तुमचे तरणाटे प्रायर जें कितें देवान ताका दिली जाणवाय आसा ती आपणावन पेल्याक वांटलें बरी जातलें आनी त्या देखून पवित्र सभा न्हय मालगड्यांनी प्रायवंत मनशां वरवीं बरलेली बगार युवा सक्ते मुखांतर ती जिवी करूंक आमकां समेज तांकां आपोवणें आसा आनी त्या देखून हें भ्रास घालचें सकडान सांगात येवचें मात्र न्हय तें मिसांव तर ते तरान समजून तातूंत आमी जर तर वांटेली जाल्यार आमी समेजतांनी हे पवित्र सभेक भावार्थान मुखार व्हरूंक वागोवंक साद जाता आनी तातूंत असलें काम करूंक आज युवा सक्तेची आमकां गरज आसा कालच हांव उडपी बेन्नी प्रसादाक आयकतलो थंय बेन्नी प्रसाद म्हळ्यार तरणाटो आयिल्लो थंयसर 16 वर्सांच्या प्रायर तूं थोड्या दिसांनी मरताय म्हूण ताका म्हणलें आनी त्या वेळार ताणें आपली जी जिणी क्रिस्ताक समर्पीत केल्ली आज ताजे प्राय 50 आज संवसाराच्या 257 सक्कड गांवांक वचून क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करून तो आयला खंयच्या गांवांत पांय दवरूंक जायना त्या गांवांक क्रिस्तान ताका व्हेला क्रिस्ताची बरी खबर परगट करून आयला क्रिस्ताचे मोग वांटून आयला जर ह्या मनशाक साथ जाता जाल्यार आमकांय आमच्या ह्या गांवांक वचचें म्हणना आमच्या सेस्तांबारा आमच्या वाड्यांत आमच्या समाजांत हें काम करूंक जाता आनी तो म्हणटा तुमी तुमकां देवाक समर्पीत करून दिया आनी देव केदाळे तुमकां सोडून घालिना आनी त्या देखून देव आपल्या वावरां कामांत विश्वासी रावता तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या अवस्वरांत 13वी वळ म्हणटा देव केदाळय आमकां वाट दाखयता आनी आमी कितले विश्वासपण ताचे कडेन सांबाळता की ताचे चड तो विश्वासी जाता आमी तरी अविश्वासी जाता पूण देव केदाळे अविश्वासी जायना तो आमकां विश्वासपणान सांबाळता आनी त्या देखून फाटीं गेल्या उपरांत सांजेर तिमोथी बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले हे वाचप तुमी वाचूंक जाय हांगासर तूं कितें सांगून दिता तिमोथी कितें सांगता तो म्हणटा तुज्या जिणयेंत तुवें सदिळाय करची न्हय तुज्या जिणयेंत तुवें सदिळाय सांबाळची न्हय कित्याक सदिळाय केदाळ तूं करता की त्या वेळार देवाक तुवें फावो ते तरान लेख दिवंक जायना देवाची बरी खबर परगट करूंक जायना आनी त्या देखून ही उतरां आमी समजून घेवची गरज आमी खंयसर सदिळाय दाखयता आज मुस्तना आवय बापूय हांगासर आसात तुमकां थोडीं भुरगीं आसात न्हय आमी सदिळाय खंय दाखयता म्हळ्यार काल तो बेन्नी प्रसाद म्हणलो आमच्या भुरग्यांक फाल्यां एग्जाम जाल्यार आज मीस ना न्हय आमच्या भुरग्यांक परवां एग्जाम जाल्यार आज दोतोर ना आमच्या भुरग्यांक परवां पिकनीक आसा जाल्यार पिकनिकाक पेट बांदूंक रेडी आसता आमी आमकां मिसा वचूंक पुरसोत ना खंयच्याय घरा एक जेवणां आसत जाल्यार खेळ आसत जाल्यार आमकां दोतोर सोडून आमच्या भुरग्यांक आपोवन गाणें वेता आमी न्हय कालने पोर आमी दोतोराच्या भुरग्यांक आनी आवय बापाय सांगाता हाडलें आनी त्या वेळार 4 जाणांनी रजा मागून गेलीं कित्याक ताच्या सैऱ्यांक जेवण आसलें जेवणा खातीर हांगा मिसी ना दोतोर ना रजारी ना कांय ना पूण जेवणा खातीर आमकां रजा काडूंक जाता
पूण तांचं जर तर आमकां परीक्षा आसा त्या वेळार रजा काडिना आमी. फाल्यां बरोबर आमकां ट्युशन आसा त्या वेळार आमी रजा काडिना. ट्युशना खातीर मिसाक तर रजा काडटा पूण मिसा खातीर हेर संगती रजा काडूंक आमकां कश्ट मारता. केदळा पर्यंत असली सदिळाय आमी दाखयता की त्या वेळार सांब पावलो वडिलांक सांगता तुमच्या भुरग्यांक तुमी फावो तरान शिकयना जाल्यार फाल्यां सकाळीं तुमची भुरगीं फाटीं सवाल करतलीं. आनी तातूंत आतां फादर डेनीस देसान म्हळें आमी जर तर फावो तरान आमच्या पिळगेक शिकयना जाल्यार एक दीस ती सक्कड आमकां सवाल करतलीं आनी ह्या वेळार आमचें तोंड उक्तें जावचें ना. आनी तातूंत हें करीचें म्हण जाल्यार आमी कितें करूंक फावो. सांब पावलो म्हणटा तुमच्या मागण्याक तुमी वेळ दिवंक जाय. फेस्तां परबां जेवणां अशें गम्मत मारच्या संगतींनी तुमी तुमकां मेतर करचें न्हय मागार तुमी समेस्तांनी सोम्याच्या वाटेर मुखार वचचें गरजें न्हय. आनी तातूंत भायलें पोकोळपण आमी सोडूंक जाय. आमी जिणयेचें अस्मिताय कितें आसा ती समजून घेवची गरज. चड कोण भिवकुरे मनीस चड कोण बारीकाले भिवकुरे न्हय. जो कोण मनीस आपलें तोंड उक्तें उलोवंक सकना गे तो भिवकुरो मनीस. आनी तातूंत आपूण मोठो आसा धडो मोठो आसा म्हटलें घडलें तो धैर्यादीक मनीस जाय जें म्हणून ना. पूण केदाळ तूं सोम्याच्या उतरांनी हेरांक मनशांक बरी खबर दिवंक शकता की त्या वेळार तूं चड बळो आदीक. आनी तातूंत सांब पावलो म्हणटा अंतस्करणांत देवाची सेवा आमी करूंक जाय. अंतस्करणांत देवाची सेवा करूंक जाय. तातूंत मागण्यांत दीस रात देवाचो उडास काडूंक जाय आनी देवान आमच्या काळजांत पेटयलें तें बाबार्थाचें केंड आमी सदांच जळतें दवरूंक जाय. आनी तातूंत तिमोथी तो म्हणटा देवाक भियोवन तूं चल. केदळा देवाक भियोवन तूं चलता की तेदळे देव तुका बळवंत करता आनी बळवंत अत्मो तुका दिता आनी स्वनियंत्रण तुजें थंय आमचे बरी करता. आमकां मुस्ताना राग येता न्हय. एक उतर उलयल्लें कुठे रागान पेट्टा आमी. केदळा आमचे कडेन स्वनियंत्रण ना. केदळा आमचे भितर पोकोळपण आसा. केदळा आमी फुडकी रे म्हण आमकां कळटा त्या वेळार आमकां भयंकर राग येता. राग येयलो जें लक्षण कितें गे म्हळ्यार भितर पुरो खाली आसा म्हणून अर्थ. भितर पुरो खाली आसा म्हणून कोण भितरल्यान संपूर्ण बरो नासा गी आत्म्यान स्पिरितान बरो नासा गी त्या मनशाक केदळे राग येना. कोणी कितेंय म्हणून दी तो आयकूंक शकता तो ताका फूड करूंक शकता. आनी त्या देखून सांब पावलो म्हणटा देवाक भियोवन चल तो तुका स्वनियंत्रणाची सकत दितलो. क्रिस्ताक साक्ष दिवंक लज नाका. तुजे दाब्यान दिल्लें स्वताचें दिर्वें तुवें सांबाळन हेरांक वांटून दिवंक जाय. आयच्या पेपरान पळय जाल्यार थोड्यांक गणवेश घालून पुरुशांक काडूंक परमिशन मेळोंक ना न्ही. आनी परमिशन मेळनाका ताणीं म्हळें मार्गार रावन आमी मागणें करूं जाता गी मार्गार दिंबी घालून नमाज करूं जाता गी. तातूंत ताकाय परमिशन जाय जें म्हळें ते मार्गार रावन तरी नमाज करतात पूण आमी इगर्जे भितर रावनी नमस्कार करूंक कश्ट जाता न्हय. इगर्जे भितर रावनी मुस्तानाक मागीर दिमी घालूंक कश्ट जातात. मुस्ताना तकली भागोवंक कश्ट जातात. आमकां दोनी हात जोडूंक कश्ट जातात. ही जावन आसा आमची परिस्थिती. आनी त्या देखून आमी कितें करता तें सक्कड देवाक साक्ष दिवचें बरी करूंक जाय अशें म्हणटा सांब पावलो. तिमोथी दुसऱ्या पत्रान बरयल्या दुसऱ्या अध्यायान तो म्हणटा क्रिस्ताचो विश्वासी शिपाई तुवें जावंक जाय. क्रिस्ताचो विश्वास शिपाई तूं जालो जाल्यार देव तुका बळादी करतलो आनी तुजी बरी खबर हक्कडांगे वचून पावतली. तो एक दृश्टांत दिता. आमच्या भारताच्या गडीर सैनीक आसात. एक पुटी सैनांत ते गेले जाल्यार एक पुटी तांच्या जाग्याक तांकां नमी हारले जाल्यार तांच्या घरच्यांची बायल भुरग्यांची आवय बापाय सगळ्यांची विसर पडटा. आनी खंयसर झगडें जालें जाल्यार घरा आमी केदां फाटी वेचें म्हणल्यार कोणी चिंतना बगार म्हज्या राष्ट्राक कशें राखचें गे म्हणून तिगून आपलो जीव समेत दिवंक तो मुखार सरता. आनी देखून कितलेकीच जाण सुजेर आपल्या राष्ट्रा खातीर आपल्या देशा खातीर आपले घरदार सगळें विसरोवन जीव दिल्ले मनीस आसात. आनी असलो बाबार्थाचो दिवो आमच्या जिवितान सारूंक जाय अशें म्हणून तो आमकां सांगता. आनी त्या देखून देवा खातीर तरी तुवें झुजोंक जाय. देवाचो संदेश तुवें हेरां कडेन वांटून घेवंक जाय. आनी त्या देखून तुवें मान्यता जोडूं तुवें अस्मिताय जोडूं आपूण कशें व्हरताय म्हणटा जाल्यार देवाचें उतर पाळ देवाचें उतर वांटून दी आनी देवाच्यान थंगल्या वाटेन तूं चल. आनी त्या देखून मस्तपटी आमी संवसारी पोकळेपणाच्या फाटल्यान वेतांव. बऱ्या मनशाच्या फाटल्यान कितले जाण आसतात कोणी आसना. एकलो मात तो न्हय एकलो दोग सुकल्यार एकलोच आसता. आनी तातूंत मुस्तान फाटलाव करन येताले कितले जाण आसात ते पोकळे मनीस मात्र. कैले पात्र उडयतले कैले सोरोप येतले कैले वायट करतले कोणी अंतू बरोबर तांच्या फाटल्यान सबार शिबंदी आसता. सबार हय 10 जाण आसता म्हणटा 10 जाण आसतात. आमी एकलो जावंक पुरो तांतू. आनी त्या देखून आमी त्या पोकळेपणाच्या फाटल्यान वेचे न्हय.
आज सबारपोटी आमी क्रिस्तांवाच्या घरांनी वेल्ल्या वेळार म्हणटात फादर थंय येवन कितलें बरें आमकां मागणें करून शिकयतात, कितलें बरें वांजेल वाचतात. वय ते वाचतात वय. वॉट अबाउट यू? ते वाचतात कित्याक म्हळ्यार तुका कळीत ना. तुवें वाचल्यार कोणी तुज्या घरा बागलाक येनात न्हय. आनी त्या देखून ताणें उलयल्लें उतर, ताणें सांगल्यो संगती आमकां बऱ्यो दिसतात कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर खाली आसा. आनी त्या देखून सांत पौल इतल्यान म्हणटा दॅट इज नॉट ए प्रॉब्लेम. तुवें तुजी जिणी भरूंक जाय, स्पिरितान भरूंक जाय, देवाच्या उतरान भरूंक जाय, देवान दिल्ल्या सत्यान भरूंक जाय, तुजे भितर असलें केंड तें जळतें दवरूंक जाय. हें म्हणटा सांत पौल. आमी हेरां कडेन बोट जोगता ताच्या बदलाक आमी आमचे भितर पळोवंक जाय. त्या देखून पापा फ्रांसीस पेल्या वर्सा 12 वर्सां आदीं ताणें करेज्म सुरू जावचे वेळार 10 उपादेश आमकां दिल्ले. 10 उपादेश तातूंत पयलो उपादेश केलो म्हळ्यार डोंट गॉसिप. खबर उलयनाका, खबरो करनाका, डोंट गॉसिप. आनी कित्याक म्हळ्यार एक पटी तुवें गॉसिप करून सुरू केलें जाल्यार ताच्या पाटल्यान पडल्या उपरांत तुका पाटयेंक मस्त कश्ट. आनी त्या देखून आमी कोणाची खबर उलयता जाल्यार आनी कितें करता जाल्यार आमी सुकोरून पडटा. त्या देखून आमी हेरांची खबर उलोवन वायट करच्या बदलाक बरेंपण करूंक जाय. तरणाट्यांक तो आपणयता आनी म्हणटा तरणाटपणाच्यो ओडण्यो पयस कर, तरणाटपणाच्यो ओडण्यो पयस कर. कालचे पेपर पळयले जाल्यार एका मनशान म्हळ्यार लिव इन रिलेशनशीप आशिल्लें आनी चेडवान चेड्यान एकामेका सोडलें. चेडू येवन आनी कडेन काजर जालें. त्या देखून लिव इन रिलेशनशीप आसल्या मनशान ह्या चेडवाक आनी त्या घोवाक दोगांकी घेवन सुरी घालून ते जिवेशी मारलें. ल्हान घडीत म्हणजे 2 जीव गेल्यात. घडीत ल्हान आमकां वाचूंक आयकूंक सुलभ जाता. पूण हें आमच्या जिवितान मस्तपटी घडटा. कित्याक तुज्या आबलेसाक तूं पडल्या वेळार, तुज्या तरणाटपणाच्या ओडण्याक तूं भली जाल्ल्या वेळार हाचे तो सुटका जोडूंक मस्त कश्ट. आज आमी मस्त बरी तरणाट्या कडेन उलयता. आमच्या इश्टागतांचे कडेन आसता प्री मॅरिटल सेक्स म्हणटा आमी. प्री मॅरिटल सेक्स कांय जाणां म्हणटा आमी, कांय जाणां म्हणटात काजारा उपरांत परत सक्कर चमकरिया म्हणटात. जावंकूच जायना कित्याक म्हळ्यार एक पटी तूं तातूंत सांपडल्या उपरांत भायर येवंक मस्त कश्ट. आनी त्या देखून तुवें जागृत जाय. तरणाटपणाच्या ओडण्यांक न्ही फकत सेक्शुअल बागर जावंक पुरो खबर करच्यांत, जावंक पुरो खाणा जेवणांत, जावंक पुरो सगळ्यांची केदळ तूं ह्या ओडण्यांक बली जाता की थंय थावन तुका पाटी येवंक मस्त कश्ट. आनी त्या देखून तुवें देवाच्या उतराक विश्वासी रावचें गरजेचें. हें कित्याक सांगता म्हळ्यार एक पटी ह्या पातकांत पडलेल्या उपरांत पाटी येवंक मस्त कश्ट मारता. आमचे मदें मस्त आवय आसात. आमी पाद्रा मस्तपटी कुमसारा गेल्ल्या वेळार आवयो येवन ह्या बापूय येवन कुमसार जातात. हांव जाणा एक पटी कुमसारा गेले एक स्त्री येवन म्हणाली तिच्या 25 वर्सांच्या प्रायर तिणें एक गर्भपात केल्लो. तिका आतां 62 वर्सां प्राय. 25 वर्सांच्या प्रायर गर्भपात केल्लो उदाहरण. आनी त्या देखून ती पाटल्या 25 फुटी तिणें कुमसारान सांगलां आसतलें. तरी पूण हें पातक धुवन केलां म्हणली पाती आनी तिका ना. म्हळ्यार हें पातक केल्लें हाचे तो सुटका जोडूंक म्हाका मस्त कश्ट. तुजे 1000 पटी तुजें पातकां देवान बक्षिलां म्हणून सांगलें जाल्यार तुजे भितर असलें गिल्ट फिलींग, तुज्या काळजांची कांतवणी हांवें एक जीव काडला म्हणलें हर एक दीस तुका दोसता. फाटल्या 30-40 वर्सां जावन त्या स्त्रियेक हें पातक दोसता म्हणून जाल्यार ह्या पातकाचें वोजें कितलें व्हडलें म्हण आमी समजून घेवयेत. कोणा एका मनशाक मोस केल्ल्या वेळार, कोणा एका मनशाक वायट केल्ल्या वेळार हर एक पटी आमच्या काळजान केल्ले कांतवणी आसा की ताचे तो सुटका जोडचे पसोत आमकां आयची देवस्तुती आपणे येता आनी आमी हर एकल्यांनी ह्या संगतीन मुखार वचूंक जाय म्हणून तो सांगता. आनी त्या देखून देवा विरोध आनी मनशा विरोध कोण मनीस येता की ताका सुटको जोडूंक मस्त कश्ट, सुटका आपणा मस्त कश्ट. पूण जर सोमी आमच्या सांगाता आसा हें सक्कड करूंक आमी शकता. त्या देखून भायल्या बुलोवण्यांक आमी केदाळे बोलचें न्हय. बगार देवान आमकां दिल्लें भावार्थाचें भरवसेचें जळतें केंड आमच्या सांगाता आमी सांबाळचें सवें आमी बरेंपण करयेत आनी आमी समेस्तांक तारण मेळटलें. आनी ताका सांत पौल तिमोथेक म्हणटा सुकाळीं आनी आकाळीं तुवें देवाचे शब्द गाजोवंक जाय. बरें आसूं दी वायट आसूं दी तुवें देवाचो शब्द गाजोवंक जाय. भायर आसतना सांत पौलान मस्त शिकवण दिल्ली. आज जैला भितर आसतनाय हित शिकवण तो दिता आनी ह्या मुखांतर सुकाळीं आनी आकाळीं तुवें शब्द गाजोवंक जाय. आनी कोणीय वायट करता जाल्यार कोण सुकोवन पडलो जाल्यार तो म्हणटा हेरांक बेस्टावन आनी तिदवून तरी तुवें क्षमा करूंक जाय. बेस्टावन आनी तिदवून तरी क्षमा करूंक जाय. कित्याक हें करनाय जाल्यार तूं सुखीदार जाताय. आनी ताका देव म्हणटा कोणी एक मनीस एजेकियेल प्रवादीच्या ग्रंथान आमी वाचता कोणी एक मनीस पातक आदारता म्हणून जाल्यार तुवें ताका तें पातक दाखोवन दिवंक जाय. आनी जर तर ह्या पातकान तो मरण पावलो आनी तुवें ताका तिदूंक नाय म्हणून जाल्यार ताच्या मरणाक हांव तुका बाद करतलो म्हणटा. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे सेस समार कितलेंय वायट घडच्या वेळार तांकां तिदूंक आमकां समेस्तांक कायदो आसा.
तिदूंचे म्हळ्यार तीर्प दिवचें न्ही, तिदूंचे म्हळ्यार तुजी सूख समक करून घे म्हणून ताका सांगून वयचें. आनी त्या देखून आयच्या ह्या शिकवणेंत एक उतर आसा, डोंट जज बट प्रे फॉर देम, ब्लेस देम सो दॅट दे मे चेंज देअर लायफ. आनी त्या देखून हे सक्कड आमी केल्ल्या वेळार आमकां इनाम कसलें. आयच्या तिमोथी बरयल्या वाचपाक करेचें वाक्य आसा, सांग पावलो म्हणटा, म्हजें झूज हांव झुजलां, जें कितें करूंक जाय हांवें सक्कड केलां, म्हजी धांव हांव धांवलां, हांवें म्हजें काम संपयलां. आज हांव जैलान पडलो जावंक पुरो, पूण म्हाका गरज आसल्या मनशाक हांवें तयार करून दिलां. आनी त्या देखून आतां म्हाका देवान म्हजें इनाम दिवंक जाय. ही डिमांड्स फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड. ही डिमांड्स फॉर वॉट ही हॅज डन फ्रॉम गॉड. आनी त्या देखून आमी समेस्त हें सांगूंक सोगूंक जाय. आनी त्या देखून सुरवेर हांवें विचारलें, कोणा सक्कड तुमकां संपूर्णता जोडूंक मन आसा, ताणें सक्कडांनी आसलें बुरां विकून हेरांक वांटून दिवन हांगा येवन रेतीर बसल्यार संपूर्णता जोडूंक जाता, नाजाल्यार जायना. इल्लें कश्ट तरी पूण आमी मोन केलां, आमच्या तांकी प्रमाणे बरेंपण आमकां करूंक जाता जाल्यार तांचो सदिले सांबाळची न्हय, मागार आमी सरीकलें बरेंपण करूंक जाय. आनी त्या देखून मोगाच्या भावान पयलीं न्हू अखेर करच्या पयलें आमी कितें करया, आमचें उलोवणें बरें जावंक जाय. सिंपल, आमचें उलोवणें बरें जावंक जाय. आनी त्या देखून बरयणार म्हणटा, सगळ्यांनी आवाज आसच्या संवसारांत तुजो ताळो आयकूंक जाय. सगळ्यांनी आवाज. तुमी जर तर काजारा माटो आसा, आमी उलयल्लें कोणाकय आयकना, तें DJ इतले भोव मारता की आमी एकामेका उलयल्लें आयकना, तें आयकूंक आमी पयशे दिवन येवचें पडटा. न्हय, आनी त्या देखून आवाज. तुमी उडपी जावन कोड्याळ थंय उडपी बसार वचा, एक्सप्रेस बसार, हांगा जावन पें सुरू केलें, तितून मनशार आसा, हे गडीभर समज बसोवंक जाय न्हय तुका, हो आवाज. आमी खंय वचूं आमच्या घरांनी आवाज आनी आवाज, हे गडीभर मौन बसून आमी आमचे इतल्या करूंक जायना. आमची मिसां पळया थोड्या बोटी, कंतारां आनी मिसां, आवाज न्हय, हे गडीभर 2 मिनटां बसल्यार बारीक कश्ट. आमच्या इगर्जेन थोड्या बोटी हांवें कुमगार जाल्ले उपरांत पुरा मागण्या 2 मिनटां बसल्यार तेन्ना तिळणें पळयतात, पात्रां न्हीद जागाय ओ कितें उठाना म्हणून पळयता. म्हळ्यार मौन बसूंक आमकां जायत ना, मौन बसूंक जायना. आवाजाच्या संवसारांत तुवें सत उखलून दवरूंक जाय अशें म्हणटा. आमची अस्मिताय, आमची इंटेग्रिटी आमी सांबाळूंक जाय. आमचो उजवाड हेरां मुखार परजळो. जेजू म्हणटा, तुजो उजवाड हेरां मुखार परजळो. आमचे जिणयेची अस्मिताय, आमची इंटेग्रिटी कितें आसा ती आमी हेरांक दाखोवन दिवंक जाय. आमकां पळोवन हेरांनी शिकोवंक जाय. कित्याक आमी सादे मनीस न्हय, आमी क्रिस्ताचे मनीस, आमी भावार्थी मनीस, आमी क्रिस्तांव मनीस. आमकां पळोवन हेरांनी शिकोवंक जाय. काल पळय टिचर उलयली आमच्या इस्कालांत, बरी टिचर, कित्याक म्हळ्यार म्हजे भशेन बरें उलयली ती. तिणें इतल्यान म्हळ्यार ಪೋರ್ ಮಜ ಬದ್ರಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಾದರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಾಗೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ. ಲೋಟಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲಾಗಿದೆ ತಾನ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಡೋದು ಅಭಿಯೋಜನೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ सिंप्लिसिटी आमकां केदाळय आमकां इंटेग्रिटी हाडून दिता. तुजें सादेंपण तुका देवा मुखार व्हरतो करता हें उडास दवरा. सेवा तुका खाली करूंक जाय. आमी सेवा करी जाय आनी सेवा तुका खाली करूंक जाय. खाली करचें म्हळ्यार सेल्फ गिविंगान पुराय येता, सगळें येता. तुजे आस्तबदीक येता, तुजे पयशे येतात, तुजे शिकप येता, तुजो अधिकार येता, हे सगळें आमी दिवंक जाय. सेल्फ प्रमोटींग न्हय, सेल्फ गिवींग केदां करता गे त्या वेळार तुवें सेवा हेरांची करूंक जाता. आमचे लैंगिकता मोग वांटूंक जाय. आमचे लैंगिकता आमचे आपलेसपण न्हय, आमचे वायट आमकां तृप्ती दिवच्याक न्हय, बगार आमचे लैंगिकते मुखार पेलासो खरेपणी मोग करचे सवय हे कुटुंबान वाडूंक आमकां मोग करूंक जाय. आज आमकां आमी सवाल करीचे, आमी काजार जाल्यार वय दादले आनी स्त्री आमचे मदें आसां, कितले आमी प्युअर आसां हें म्हणून. प्युअर म्हळ्यार लैंगिकतेन कितले आमी एकामेकाचें विश्वासपण सांबाळून दवरलां हें आमी आमकां विचारूंक जाय. कोणें सांबाळून दवरलां ते सकट बचाव जातले. आमचे भावार्थ दुबाव विणें पातयेवंक जाय. आमचो भावार्थ देवान दिलो दुबाव विणें पातयेवंक जाय. आनी त्या देखून युवा जाणांक म्हणटा, आदलो पापसाहेब म्हणटा, लिसन टू द फेथ ऑफ द फेथलेस पीपल, लिसन टू द फेथ ऑफ द फेथलेस मॅनर वेर दे आर अटरिंग देअर फेथ. तांचो भावार्थ समजानांतल्या प्रमाणे ते कितें सांगतात की तें तुवें शिकोवंक जाय. आनी त्या देखून आमच्या काळजाची, आमच्या कुडीची, आमच्या चिंतनांची, आमच्या करण्यांची नितळाय आमी सांबाळूंक जाय. वी नीड टू बी मॉडेस्ट आनी वी नीड टू बी रेस्पेक्टफूल. देन पीपल वील रिस्पेक्ट अस, गॉड वील ब्लेस अस. फायनली मगाच्या वडिलांनो आनी भुरग्यांनो, तुमच्या भावार्थाच्या मिसावांत तुमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुवें भागीदार करूंक जाय. तांचे कुशे प्रमाणे सोडूंक जायना. आज कोणी हांगासर इतले वडील आहात, 98% वडिलां म्हणूंक आहात आमची भुरगीं आमी सांगलें आयकनात.
आमची भुरगीं आमी सांगलें आयकनात कारण इतल्यांत आमी भावार्थान ताका रुता करून कशें करचें आमी जाणा कशें करचें म्हणून भाशण दिवन म्हाका आयकळना बट द थिंग इज अनलेस वी प्रिपेर देम इन फेथ अनलेस वी रियर देम इन फेथ वी कॅनॉट चेंज देम त्या देखून आमी भावार्थाच्यो करण्यो भावार्थाच्यो संगती आमच्या जिवितांत रुता करूंक जाय आमच्या भुरग्यांक आमच्या मिसांवांत वांटेली करूंक जाय आयकनात ती आयकना कित्याक म्हळ्यार बायलो आवाज चड आसा बायलें ओडणें चड आसा हें सक्कड दामून धरून तांकां आमी सारक्या वेटान मुखार व्हरूंक जाय वी नीड टू ब्लेस देम वी नीड टू प्रे फॉर देम लिव द गुड न्यूज तूं बरी जिणी बरो शब्द बरी जिणी जियेचे आमी देवाचें उतर आयकता मात्र न्हय आमी देवाचें उतर जियोंक जाय हें आमकां आपोवण येता देवाचें उतर जियोंक जाय आनी त्या देखून आज ही गरज मात्ता युवा जाणांची तरणाट्यांची आपल्या काळजांत तरणाटपण उसारतल्यांचे आपोवण येता देखून वायब्रंट डेडिकेटेड अँड ट्रुथफूल यूथ आनी ट्रुथफूल मनीस आमी जावंक जाय आनी त्या वेळार आमच्या जिवितांत अर्थ आमकां मेळोवंक साथ जाता एक ल्हानशें घडीत तुमच्या मुखार दवरून अखेर करता फाटल्या वर्सांनी हांव फ्रांसान काम करच्या वेळार डिसेंबर 31 तारीख आनी सक्कड मनशां सगळ्यांनी त्या दीस सेलेब्रेशन करूंक वतात फॉर्च्युनेटली आमच्या गांवांत सांजेरे मीस आसा मीस जाल्ल्या उपरांत आमी एक सेलेब्रेशनाक बसता हांव जावंक बरो हांव थंय बसून आमच्या कुडांतून भायर पळयतलो सुमार जाण तरणाटे आतां ते बाटली आनी खावचें घेवन ते एक पार्टी करूंक भायर सरता आसतना आमी आसच्या ते इगर्जेंत तुम्हाला 350 लोक तरणाटे 350 तरणाटे ऑनलायन रजिस्टर करून आमचे इगर्जेक येवन 1.5 वर मागणें करूंक लागले 8:30 इन द इवनिंग 8:30 to 10 एक 1.5 वर तांणींत प्रेज आनी वर्शीप केलें ताचे उपरांत तांच्या आपोवण्या प्रमाणे सगळ्यांनी एक जेवणाची पटली हाडलेली 10 वरां सक्कड भायर सरन मार्गार गेले हळ्ळे त्या बिदींनी वचून जे कोण थंयसर कश्टार मार्गा देगेर बसून आसात की तांचे संगात वचून तांचे संगात बसून तांचे संगात जेवण वांटून दिवन तांकां हॅपी न्यू इयर म्हणाले आनी 1 वराक पाटी आयले 1 वरां पाटी आयिल्ल्या उपरांत आपणाक मेळिल्ल्या त्या अनुभवा खातीर आनी 1 वर मागणें करी लागले 2 वरां उपरांत अरावंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग तांणी सेलेब्रेशन जस्ट एक वांटून जावंक बियर की कितें वांटून सेलेब्रेशन सुरू केलें आमी कितें सांगता की म्हळ्यार आज युवा जाणांकी देवाची ओड आसा देवाची गरज आसा ते राखून आसात देवाक समजोवंक देवाक आपणावंक देवाचें समजून घेवंक राखून आसात आनी हे सक्कड संगती ते आमकां राखून आसच्या वेळार तांकां दिवचे तसले व्यक्ती आमी जावंक जाय आमच्या युवा जाणांक सोम्याची गरज आसा सोम्याक युवा जाणांची गरज आसा आमकां देवाची गरज आसा देवाक आमची गरज आसा जर आमी दिता जाल्यार आमी खंडी जावन बाचाव जातले म्हज्या भाव भयणीनो आमच्या काळजांत आसले ते भावार्थाचे केंड आमच्या काळजांत आसले देवाच्या देण्यांचे केंड आमी सदांच जळतें दवरया ल्हान संगती मुखांतर जें कितें बरेंपण आमी करूंक जाता की तें करचें सवें जें कितें आमी रितीरे मुखांतर आपणावन घेता ताका साक्षावन देवाक साक्षावन जियोवचें सवें देवाचो शब्द देवाचें उतर देवाची जिणी आमच्या जिवितांत जियोवंक प्रयत्न करया देव आमकां समेस्त तांकां आशिर्वाद दिवन दी बेसांवां दिवन दी आमची सकट कुटुंबां ताच्या स्पिरितान भरोवन दी हें जावं आमचें मागणें